गोंय पर्यटन राज्य गुन्यांवगारी आडोवपाचे पुलीस यत्न करतातच, पूण हॉटेलवाल्यांनी कसलीच वाईट कर्तुबा घडची नात हाची जतनाय घेवची मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगला। पेडणे पर्यटक हल्लो प्रकरणाची खरसानीन चौकशी चल्ल्या अशेंय ताणें सांगले। रजिस्टर केल्याशिवाय अशा पद्धतीचे आणि एका क्रिमिनल हिस्ट्री आहे ती अशा पद्धतीचे लेबर घेवचे न्ही, जेणेकरून प्रत्येक फावटी हे जेन्ना इन्सिडंट जाता खास करून हॉटेलात दवरलेल्या लेबरा कडल्यानूच जाता। आमचे पुलीस पूर्ण केस इन्व्हेस्टिगेट करीत आसा, त्या खातीर आमकां बीग अ टुरिस्टीक स्टेट अशा पद्धतीचे इन्सिडंट जावचे न्ही ही पुलीस खबरदारी घेतात, बट हॉटेलवाल्यांनी बी अशा पद्धतीचे वेटर्स दवरच्या पयलीं तांणी काळजी घेवची। पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे आणि मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकारान पर्यटन विभागाच्या अधिकाऱ्यांक बरोबर घेवन जीएमसीत वचून जखमी बायल आणि तिका वाटोवपी युरिको डायसाची भेट घेतली। जे क्रायम्स जातात कोस्टल बिल्डींग स्पेशली माझ्या कॉन्स्टिट्युन्सी माझ्या एंटायर गोंयान ते 99% नॉन गोवनूच असतात, गोवन कोण आसना। सो हे नॉन गोवन म्हाका दिसता सरकारान हेचेर लक्ष दिवंक जाय आणि नॉन गोवन जो येता तेचेर सारको ट्रॅक दवरपाची गरज आसा। जो काम हांगा करपाक येता तो खंयच्या रिसॉर्टान जावं हॉटेलान जावं हे जे नॉन गोवन येतात तेचेर सारकी तेंची एंटायर डिटेल्स घेवन स्पेशली जे हॉटेल ओनर्स आहात शेक ओनर्स आहात हेंच्यांनी पयली जबाबदारी घेवपाक जाय। गोवा 365 खातीर विन्सन रोजारियो, संदीप कामुलकार आणि शिवानी सांगेलकर।